दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाचनो तुमकां सर्वांक दिव्यवाणी देवाच्या उतराच्या ह्या चॅनलाक हांव हार्दिक स्वागत मागतां. मोगाचनो आमचें जिवीत देवाच्या उतरांचेर अवलंबून आसा आनी तो कसलोच दुबाव ना. कित्याक आमकां रसलनें देवान जावन आसा, आमकां पोसचें देवान जावन आसा, आमकां सांबाळचें देवान जावन आसा आनी आमकां आमच्या जिणेक कितें जाय हर एक देवान आमकां दिवचें जावन आसा. देखून ह्या देवाच्या उतरांचो आमी नियाळ करता आसतना आमी देवा विशयान नियाळ करता. ताचें मोन कितें, तो कितलो वूंच आनी तो कितें करूंक शकता वा ताणें कितें केलां आमच्या पासून ह्या संगती विशयांत आमी नियाळ करता. तेदवा देवाचो मोग करूंक आमकां भोव सलीस जाता म्हणयेत. कित्याक कोणाय व्यक्तीक आमी समजल्या जाल्यार त्या व्यक्तीचो मोग करूंक आमकां सलीस. आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत आमी पळयता, आमी कोणी एकल्याक म्हजो इश्ट म्हूण सांगता जाल्यार त्या इश्टाक सांगता आमी जियोवची रीत, ताचे लागीं उलोवची रीत, ताका आमी स्पंदन करची रीत एक जाल्यार एक परकी मनीस जावं पुरो पयले फावटी भेटचें त्या व्यक्ती लागीं आमी संबंद दवरता आसतना तांतू आनी इश्टा थंय दवरच्या संबंदांत जायतो व्यत्यास आसता. देखून जेजू म्हणटा मोगाच्या भावा भयणीनो, हांव तुमकां म्हजे इश्ट म्हूण आपयता, साकोर म्हूण आपयना. कित्याक म्हज्या बापाल रावन हांवें कितें सक्कड आयकलां तें सक्कड हांवें तुमकां कळीत केलां म्हणून जेजू शिसांक सांगता. म्हणजे कोणी जेजूक वळखता त्या व्यक्तींक जेजू अशें सांगता. देखून जेजू कशें आमकां इश्ट म्हूण आपयता त्याच प्रमाणे देवाक आमी आमचो इश्ट करून घेतलो जाल्यार ताचें उतार आमकां मोगाचें जाता आनी ताचें उतार परत परत आयकोवया म्हूण आमकां वखता. कित्याक देव म्हजो इश्ट जावन आसा, तो कितें उलयला, ताणें कितें सांगलां, ताणें कितें म्हजे खातीर केलां हें सक्कड हांव समजून घेता. कित्याक ह्या देवाचो म्हाका वर्त्या मापान मोग करी जाय. देखून जेजून म्हणलें सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, सगळ्या सत्तेन आनी सगळ्या मोनान तुज्या देवाचो मोग कर. म्हळ्यार कांयच बाकी ना. सगळ्या सत्तेन, सगळ्या मोनान, सगळ्या काळजान, सगळ्या आत्म्यान, म्हणजे अर्दें कुरें न्ही, संपूर्ण रितीन देवाचो मोग कर. आनी म्हणलो जेजू, तूं जो करताय तसो तुज्या पेल्याचो मोग कर. म्हणजे तुवें कितें देवातावन तुवें बरें आशयलें, देवूच तुजें सर्वस्व म्हूण तुवें मानून घेतलें आनी त्याच प्रमाणे हेरांकी तेंच दिवंक तूं प्रयत्न कर. ताणें तुज्या बरीच देवाचो आनी पेल्याचो मोग करूंक ताकाय तूं शिकय म्हणून अशें जेजू आमकां सांगता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, हें सक्कड आमच्या जिणेंत साध्य जायजें तर भावार्थ आमच्या जिणेंत भोव गरजेचो. देखून आयच्या दिसा भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून देवाच्या उतरांत हांव नुसो समजोवंक आमी प्रयत्न करया. कित्याक आमी भावार्थी, क्रिस्तांव म्हणटा हांव क्रिस्तांव भावार्थी म्हणटा. तर अनभावार्थी कोण? अनभावार्थी हांवूच. कित्याक केदळा भावार्थी जावन आसा जंय जाल्लो हांव भावार्थांत जियेना तेन्ना हांवूच अनभावार्थी. थोडे फावटी चुकोवन हांवें अशें म्हळां जावं पुरो हेर जाती गातीच्या लोकांक दाखोवन ते अनभावार्थी, आमी भावार्थी न्ही. मोगाचनो भावार्थी हांवूच, अनभावार्थी हांवूच. केदळा देवाच्या उतरांचो हांवें मोग केला, ते उतार दीस रात हांवें नियाळ्ळां. त्या उतरांचो मोग करून तें उतार कितें सांगता दुबाव विणे हांवें मानून घेवन म्हज्या जिणेंत तें कार्यरुपाक हाडूंक हांवें प्रयत्न केला, तेन्ना हांव एक भावार्थी. देखून जेजू म्हणटा म्हाका सोम्या सोम्या म्हणटलो कोणी सर्गीच्या राजान रिक्सो ना. बापा बगार सर्गी आसच्या म्हज्या बापाची कुशी करता तो मातर म्हणून. म्हणजे देवाची कुशी कितें म्हणून देवान आमकां कळीत केला आनी जेजू ते संपूर्ण तरान देवाची कुशी कितें म्हणून आमकां ताणें कळीत केला. देखून जेजू म्हणालो हांव आयला म्हजी कुशी करूंक न्ही, म्हज्या बापाची कुशी करूंक.
आनी जेजून शिकयलें एकच मागण्यांत आमच्या बापा म्हणल्या मागण्यांत ताणें तेंच म्हणलें बापा तुजी खुशी जावं तुजें राज येवं. म्हणजे देवाची खुशी खंय जाली थंयसर देवाचें राज आयलें मोगाच्या भावा भयणीनो. आनी मुखारून वचचें जाल्यार आमी म्हणयत जेजू म्हणटा देवाचें राज तुमचे भितरच आसा, तुमचें मोदेंच आसा, तें सोदून हांगासर थंयसर तुमी धांवनाकात. म्हळ्यार आमी केदळां देवाच्या उतरांक मान दिता, ते उतार आमच्या तोंडार उसारता, ते उतार आमी जियेता, तेन्ना आमी संवसारांतच देवाच्या राजांत आसा. आमी चिंतूंक पुरो देवाचें राज उपरांत आतां न्ही, आतां आमी संवसारांत आसा. जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे न्ही, तुमकां ह्या संवसारांत मेकळे केल्यात. तर न्ही आमी ह्या संवसाराचे, आमी खंयच्या खुशीन पळयल्यार आमी ह्या संवसारांत जियेवन आसा म्हणलें आमकां दिसता. तर जेजू फोटो उलयता गी. जेजू म्हणटा तुमी ह्या संवसाराचे न्ही, तुमकां ह्या संवसारांत मेकळे केल्यात. म्हळ्यार तूं जियेता ह्या संवसारांत वय जाल्यार तुजें चिंताप, तुजें उतार, तुजें जिवीत ह्या संवसाराक सीमीत जाल्लें न्ही. बघा देवाच्या भुरग्यांक सोबचें तसलें तुजें जिवीत जावन आसा. तें जिवीत तुवें जियेत जाल्यार देवाचें उतार कितें सांगता म्हणलें तुवें तुका कळीत जायचय मात न्ही, तें उतार तुवें जियेवंक आसा. जियेल्ल्या वेळार तुका सर्गींचें राज हो संवसारच सर्गींचें राज जावन बदलता आनी तुका कसलोच दुबाव ना. देखून मोगाच्या भावा भयणीनो भावार्थ आमच्या जिणेंत गरजेचो. भावार्थ म्हळ्यार हेब्रेवकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 11 अध्याय पयलें वाक्य 11व्या आवस्वरांत पयल्या वळेरेंत आमी वाचलें जाल्यार आमी पळयता भावार्थ म्हळ्यार आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिश्टीक पडनात त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. वय मोगाच्या भावा भयणीनो आमी बरोवसून आसा कितें, आमी बरोवसून आसा आमकां सस्तीचें जिवीत आसा, सस्तीक जिवीत आमकां आसा. आमी बरोवसून आसा देवा सांगत आमकां एक जावंक आसा. आमी बरोवसून आसा आमी ह्या संवसारांत सस्नाक जिवचे न्ही. बघा देवा सांगत सस्नाक जियोवंक आसचे व्यक्ती म्हणून ह्यो सर संख्या आमी बरोवसून आसता आसतना हे खंडीत म्हणली पातयणी. हातूं दुबावन न्ही, कोणेंय म्हाका सांगलें म्हणून न्ही, वा खंय बरोवन घाला म्हणून न्ही. म्हजो भावार्थ म्हाका हें शिकयता आनी तो भावार्थ जिवो आसल्या वेळार तूं म्हणटाय वय खंडीत म्हाका हें प्राप्त जालां म्हणून आतांत हांव मानून घेता. म्हाका मेळात गी वा म्हाका तें म्हजे तावन पयस वसात गी, म्हाका देवा सांगत एक जावचे भाग मेळात गे असलो दुबाव त्या व्यक्तीक ना, कित्याक ताजो भावार्थ घट आसा. आनी देखूनच आमी पळयता मोगाच्या भावा भयणीनो देवाक मानवाल्ली जेजूक मानवाल्ली एकच संगत म्हणयत भावार्थ. पळय अब्राहमाक देवान म्हळें वच तुज्या गांवांत हांव न्हू आनी हांव तुका सांगता त्या गांवांक. तो गेलो आनी गेलो कितें देवान करूंक सांगलें. आख्रेक 100 वर्सां प्राय ताका फावो जाल्या एका पुताक इजाकाक बली भेटय म्हणल्या वेळार तो हातांत कोयतलो घेवन म्हणल्या बरी ताका बली भेटोंक आयतो जालो. ते दोळ म्हणसर ताणें देवाक तो आविदेय जावंक ना. देवाच्या उतरांचेर ताणें दुबाव उसारूंक ना. वा म्हाका तूं कितें सांगलाय पळय तें म्हाका पयलें दाखय मागीर हांव सतमनता म्हूण ताणें सांगूंक ना. कितें देवान सांगलें तें ताणें केलें. आज कसलें नांव ताका देवान फावो केलें भावार्थसो बापोय. भावार्थसो बापोय कित्याक तो भावार्थ्यांक सगळ्यांक एक मेल फांगत वा एक आदर्श व्यक्ती जावन आसा. अशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो आमी पोरण्या सोल्ल्यांत पळयता भावार्थाक साथ जालें. अब्राम जावंक पुरो, इजाक, जाकोब, जोजे जावंक पुरो जायते जाण भावार्थी आसात. आनी तशेंच म्हळ्यार जीव हो भावार्थ तो जियेल्ले व्यक्ती आसात. नव्या सोल्ल्यांत आमी पळयता हर एक फावटी जेजू लागीं कोणीय येवं ताणें पळयलें तांचो भावार्थ मात ताणें कितेंच तांचें तें पळोवना. वच तुज्या भावार्थ्या प्रमाणे तुका जावं, वच तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो, वच तुज्या भावार्थान तुका सगळें मेळ्ळें म्हणल्या बरें. रक्तस्रावाची स्त्री जावंक पुरो, तिणें फकत जेजूचें आंग वस्तू राव आपडीन जाल्यार हांव गूण जातलें म्हळें. तितलें तिणें म्हणलेंच तिजी रक्ताची झर सुकली. जेजू म्हणालो कोणें म्हाका उपरांत तिणें ताका आपडूंक ती फुडें गेली. जेजू म्हणटा कोणें म्हाका आपडलो, म्हज्या कुडींतली वा म्हजे तावन थोडी सकत भायर गेल्ल्या बरी म्हाका भोगलें म्हणून ती भियान म्हणल्या बरी आसली. कित्याक सोडवणदाराक जेजू क्रिस्ताक निजा देवाक हांवें आपडलो. आनी जेजू म्हणटा तुज्या भावार्थान तूं बरी जाली. वय मोगाच्या भावा भयणीनो कोणी तो व्यक्ती खंयच्याय समस्येंत येव आमी जाणा जेजून पळयल्लो तांचो भावार्थ. एका आरिगाराच्या
आर मारल्या पिडेस्ताक थोडे जण ताका उखल नाडटा जेजू लागीं भितर रिगोंक थंयसर सुवात नातल्या वेळार ते वयता ताका सकला देंवयतात पाक्याचे नेळे काण जेजू आसल्या सुवातेर जेजू म्हणटा थांबसो भावाचो बळोन ह्या आरेच्या पिडेगाराक तो बरो करता. म्हणजे कोणी एकलो असा एक व्यक्ती आसा जाल्यार आमचो भावार्थ आनी एकल्याक उपकारा पडटा. कित्याक ह्या वेळार तो उलोवंक शकना, सोलोवंक शकना, देखून म्हजें उलोवणें म्हजो भावार्थ आनी एकल्याक गूण करूंक बरें करूंक शकता म्हणच्यान कांयच दुबाव ना. पूण म्हजो भावार्थ गरजेचो जावन आसा. त्या भावार्थांत हांवें विजमिता पळयत म्हज्या जिणेंत, हेरांच्या जिणेंत ती विजमिता घडचे बरी पळयत. असो एक विजमीत म्हज्या भावार्था वरवीं आनेकल्याच्या जिणेंत घडले जाल्यार उपरांत तोय भावार्थी जाता. म्हाका जेजून बरो केलो, भावार्थान म्हाका बरो केलो. आतां हांवूय त्याच जेजूक भावार्थान सतमनता. कित्याक कशी ती समार्याची स्त्री जेजूक भेटल्ली, ती वचून तिच्या गांवच्या सगळ्यांक सांगता आसतना ते उपरांत थंयसर लोक म्हणटा आतां जाल्यार तुवें सांगलें म्हणून न्ही, आमीच खुद्द पातयेता हांव जेजूक, कित्याक आमी पळयलां जेजून कितें केलें म्हणून. म्हळ्यार त्या प्रमाणे आमी भावार्थ जियेल्ल्या वेळार विजमिता आमच्या जिणेंत. कित्याक मोगाच्या भावा भयणीनो, क्रिस्तांव मात न्ही, हेर जाती खातीरचो लोक कितलोसो जेजूच्या उतरा वरवीं ह्या क्रिस्तांवान ओंपुल्या भावार्थाच्या बिया वरवीं कितले हेर जाती खातीरचे लोक बरे जाल्ले आसात. हाका साक्ष तुमीच पळयला आसयत. जावं पुरो रितीरे घेवन देवाचे उतार कोणी एक वैयक्तीक तरान एकल्याक दिवन जायते जाण हेर जाती खातीरचे लोक बरे जाल्यात. कित्याक तांकां ते उतार दुबावून ते मानून घेतात. कित्याक आमकां थोडे फावटी सदांचे जावंक पुरो देवाचे उतार, आमी थोडे फावटी देवाचे उतार सासारायन घेवंक पुरो, पूण तशें न्ही हेर जाती खातीर म्हाका हे पयले फावटी आयकूंक मेळ्ळें, हांव सतमनता वय हांव तें मानून घेता. त्याच वेळार ताचें तें विजमीत घडल्लें दाखले जायते आसात मोगाच्या भावा भयणीनो. देखून आमी देवाक अर्गां दिवया. आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो थारो. कितें हांवें बरोवसला? आमी म्हणटा तूं सोम्या बरोवसो, तूं सोम्या भद्र आसो, रक्षक तूं धैर्य दिवचो, जिणे झुजांत जैत दिवचो. कितले फावटी आमी गायलां. हेंच गायिल्लें आमी जिणेंत जियेले जाल्यार आमी कितले भागी मोगाच्या भावा भयणीनो. तोमासाक जेजून म्हळें पळय नासतना सतमनलेले कितले भागी. कितेंय देवान आमकां उगडापे केला, कितेंय जेजून आमकां सांगलां आनी कितेंय आमी भावार्थान मानून घेतलां तें वय. तूं म्हाका दुबावसून ना म्हणून हांवें मानून घेतलें जाल्यार हांव नेंगी भागी. नेंगी ह्या संवसारांत हांव सरकार आसा, नेंगी आनी एकल्याक सर्गीची वाट हांव दाखयता. आनी दुबाव आनी उतार म्हणचे म्हणल्याक मातर हांव म्हणटा, वा सोम्या मातर म्हणटा गायनांत वा हेर रितीनी, पूण ताणें कितें सांगलां तें हांव मानून घेना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो कितें देवान म्हाका दिलां तें हांव आपणावंक चुकोवन पडटा. देवान सकड म्हाका दिलां, पूण तें आपणायचें जाल्यार एकच वाट म्हजो भावार्थ. तो भावार्थ जीव आसा गी तुवें कितें देवान तुका बसयलां तें सकड तुका मेळोन जालें. आनी तुका संवसाराक तें कोणाक दिसना जाल्यार तुका दिसता वय हांव आतां सरकार आसा, हांव सांगता हांव सस्नाचें जिवीत जियेवन आसा, म्हाका दुबाव ना. कित्याक हें देवान बसयल्लें. जेजू म्हणटा म्हाका सतमनता तो मरत जाल्यार जियेतलो, आनी जिवांत आसून म्हाका सतमनता तो सस्नाक मरचो ना. तर मरण म्हणली विशय तें विसरना. तो म्हणटा हांव सस्नाक जिवांत आसा, कित्याक हें जेजून म्हाका सांगलां आनी त्याच जेजूक हांव सतमनता. देखून हें उतार म्हजें तें खरें जातलें म्हूण हांव सांगना, खरें येदोळूच जालां. कित्याक हें उतार देवाचें उतार मोगाच्या भावा भयणीनो तें फटयना, तें सत. देखून आमी म्हणटा हेब्रेकारांक बरयलें पत्रान 4 अध्यायान 12वें वाक्य अशें म्हणटा, देवाचें उतार जिवे आनी क्रियात्मक आनी खरें जावन आसा. तशें म्हणटा आसतना तें सुखें उतार न्ही, तें जिवे उतार. आनी तें क्रियात्मक म्हळ्यार कितें तें उतार सांगता तें कार्यरुपाक हाडटा, आनी तें खरें म्हळ्यार फोटो न्ही. कित्याक संवसाराचे मनशाचे उतार सबार फावटी म्हाका फटयता जावंक पुरो. वा आनी एक रितीन सांगचें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसार तुका पयलें हांसयता उपरांत रडयता. देव तुका पयलें इल्लें रडोवंक केल्लें बरें करूंक पुरो. म्हळ्यार आमकां देवान सांगलें पुरो मानून घेता आसतना देवा हें कशें हांव मानून घेवचें म्हाका दिसना न्ही गे म्हणून इल्लें हांव कश्टाचो जावंक पुरो मानून घेवंक. पूण तूं मानून घे उपरांत तूं हांसोन
नास करतलो कित्याक तितली दादोस काय तुका भोगतली. सौम्याक हांव सत मानलो हे विजमीत म्हजें तें घडलें. देवान आमचे त्या नाशेवचें एक मेट उरलें 90 आनी 9 मेटां म्हणल्यार बरी थो काडटा. कित्याक एक मेट पयलें हांवें काडिना जाल्यार देव म्हाका कितेंच करूंक शकना. कित्याक ताका खुशी आसा. पूण एक मेट हांव देवा कुशीन काडिना जाल्यार ती 90 आनी 9 मेटां देवान काडची हांव ती आडयतां. देवाक आडयता कित्याक हर एका मनशाक मोगाच्या भावा भयणीनो देवान स्वातंत्र्य दिलां. आदाम आनी येवेक देवान म्हळें सक्कडी खाया एका रुखाचें मात फळ खायनाकात म्हणून. तशें म्हणून तो तांच्या फाटल्यान रावना. त्या रुखाच्या फळाक हात घालतना ताणें तांकां हात पाटी ओडून सोडलें. कित्याक हर एक मनशान ताच्या स्वतंत्रायेन जियेचें म्हूण देवाची आशा. ती स्वतंत्रताय तूं बऱ्याक वापरताय वा वायटाक वापरताय तें तुका आनी म्हाका सोडून जावन आसा. बऱ्याक वापरल्यार हांव बागी, वायटाक वापरल्यार ताचें वायट फळ हांवें खायचें पडटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो परत भावत म्हळ्यार कितें आमी बरोसोन आसांव त्या संगती विशयांत आमकां आसा तो थारो आनी आमच्या दोळ्यांक दिसना त्या संगती विशयांत आमकां आसा ती खात्री. तर भावत्ता मुखांत्र आमी देवाचें उतर वापरून कितें आमच्या दोळ्यांक दिसना तें आमच्या दोळ्या मुखार आमी हाडूंक साध्य जाता. दुसरी कसलीच वाट ना. कशें आमी बँकांत असले पयशे चॅक इश्यू करनगी वा ATM कार्ड वापरन विथड्रॉ काडटा तशेंच भावार्थ वापर आनी देवान तुका कितें बसयलां तें तूं तुज्या दोळ्या मुखार येवचें पळय. म्हणल्यार पयलें तुज्या कुडीच्या दोळ्यांक काम दिनाका, भावार्थान मानून घे. उपरांत देवान दिल्लें तुका तें दिश्टीक पडलेंच हांचो कसलोच दुबाव ना. देखून संवसारांत चलल्ले मनीस रक्तस्रावाचे स्त्रियेचें तूं उदाहरण घेवचें जाल्यार 12 वर्सांत हांव ती कश्टाल्ली. उपरांत जेजू लागीं आयिल्ल्या वेळार एकाच घडये ती गूण जाली. हेंच असो दाखलो आमी घेतलो जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिणेंत कसली विजमिता दीस पडटे आमच्या जिणेंत आमी पळयत. तर सदांच आमी मानून घेवया भावात हांवें केवल सतमंता म्हणटा आसतना हांवें भावार्थी म्हणून आमच्या भावार्थाची उसाळणी करया म्हणटा आसतना सतमंता म्हणून तांतूं कितें आटापून आसा वा भावार्थ म्हळ्यार कितें म्हणून आमी समजून वा समजनासतना त्या प्रमाणे आमी जिवंक चुकून पडल्या जाल्यार आमकां देवान दिल्लें तें भोगूंक आनी पळोवंक ताचो अनुभव करूंक ते पेल्याक वांटूंक आमकां जावचें ना. देखूनच कोरिंथकारां बरयल्या दुसऱ्या पत्र्यांत आमी पळयता 4थ्या अध्यायांत 18व्या वाक्यांत सांव पावलो स्पश्ट थंयसर सांगता दोळ्यान दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मोन आमी दवरिना बगार अदृश्य वस्तूंचेर. आनी मुंदरून तो म्हणटा दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दोळ्यांक दिसना तें सदांकाळ बाळचें असलें. परतून ह्या भावार्था विशयांतच अनेका रितीन थंयसर सांगलां म्हूण येता. म्हळ्यार ती म्हणटा दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर वा वस्तूंचेर आमचें ध्यान मोन आमी दवरिना बगार अदृश्य वस्तूंचेर. कित्याक दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दोळ्यांक दिसना तें सदांकाळ बाळटाच असलें. कशें हेब्रेवकारां बरयल्या 11व्या अध्यायांत पयल्या वळेरींत आमी आयकलें भावार्थ म्हळ्यार कितें आनी हांगासर सांव पावलो अनेका रितीन थंयसर सांगता आमी भावार्थ म्हळ्यार कितें गे म्हणून. तर मोगाच्या भावा भयणीनो आमी भावार्थी आनी भावार्थी म्हणटा आसतना आमी सक्कड हांवें पळयलें दोळ्यांत सक्कड म्हाका समजचें सक्कड सांगता हांवें हातांनी आपडचें म्हळ्यार जावचें ना. तो भावार्थ न्ही, तो भावार्थ न्ही. कित्याक ताका आमी भावार्थ म्हणूंक सादी ना. तें कित्याक तुवें पळयलें, तुवें आपडलें, तें तुज्या मतीक समजलें, तें मानून घेवंक भावार्थ गरज ना. तें कोणाय वरवीं सादी. पूण देवान सांगलें खंयचेय कर म्हणलें तूं करताय, करिनाका म्हणलें करिनासतना रावताय, तो भावार्थ. आनी तो भावार्थ कित्याक जिवो भावार्थ, तो सुखो भावार्थ न्ही. सुखो भावार्थ कसलोच फळ हाडिना मोगाच्या भावा भयणीनो. जिवो भावार्थ आसा तशें हांव उतार मानून घेता आनी त्या दिशेन जियेवच्यान हांव सुकोवन पडलें जाल्यार तक्षण हांव म्हणटा सोमी हांव सुकलो. कशें पेद्रूक जेजून म्हळें ये उदकाचेर चलोवन ये आनी तो आयलो, बेगीन चलोवन आयलो. कितें जालें? उदकाचें चलचें म्हळ्यार चलयच की मोगाच्या भाव भयणी ना. जेजून सांगलें ये म्हणून देखून ताका साद जालें. वारें वादळ आयलें, वारें वादळ येता आसतना ताणें तें वारें वादळाचेर ताची दिश्ट लायली. जेजूचेर आनी उतरांचेर कंसयल्ली दिश्ट ताणें वारें वादळाचेर कंसयल्ल्या वेळार कालें जालें तो बुडलो. तर देवाचें जेजूचें उतार निर्फळ जालें म्हूण चिंतात की तुमी? ना, जेजूचें उतार निर्फळ जावना. ताजो भावार्थ दंडळ्ळो. ताणें जेजूचेर आनी ताणें ये म्हणलें तें उतार मानून घेवन आयिल्ल्या वेळार तो चल्लो उदकाचेर
आनी केदाळा वारे वादळाचे ताणें दिश्ट लायली तो बुडलो. जेजू म्हणटा उण्या भावात ताच्या कित्याक तूं दुबावलोय, कित्याक तूं दुबावलोय. दुबावले वरवीं अशें जालें म्हणून जेजू थंयसर सांगूंक आशेता हर एक आमच्या जिणेन मोगाच्या भाव भयणीनो. जेजून अशें सांगलां पूण तें कळीत म्हाका आसा आनी कळीत ना जाल्यार हांवें थंयसर हांगासर आयकलां. पूण हांव दुबावता जाल्यार तें उतार म्हणजे तें खरें जायना. उतार तें उतारच. कशें इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांत 55व्या अवस्वरांत आमी थंयसर वाचता 10व्या वाक्यान म्हणल्यार बरें कशें पावस आनी दव वयतावन सकला पडटात आनी जेवतेल्यांक जेवण आनी ओमतेल्यांक बियाळो दिता आनी भुंय बिजशें करता आनी तें फळ दिशें करता. त्याच प्रमाणे म्हज्या तोंडांतावन भायर आयिल्लें तें उतार निर्फळ जावन म्हजे तें फाटी येना. कितें हांवें करूंक फरमायलां तें करनच फाटी येता. म्हळ्यार कोण देवाचे उतार जी येता ताच्या जिणेन तें फळादीक जाता. देखून जेजून म्हणलें बऱ्या सुवातेर पडलेलें बी फळ दिवंक शकलें. बी देवान ओंपला ताचें उतार म्हणलें बी. बायबलांत आसा जायती बियाळो आसा तो ओंपला देवान. तो हांव एक बरी सुवात जावन म्हजें तें कार्या रुपाक तें उतार येवंक हांव सोडटा जाल्यार त्या वेळार तें बी म्हणलें देवाचें उतार किल्लो न्हू जड जावन जड व्हड जावन फुलां जावन मागीर थंयसर फळां जावच्यान कांयच दुबाव ना. पूण ही बरी सुवात आनी पाड सुवात परत हांव तूं जावन आसा. म्हजेच जिणेंत हांव भावार्थांत आसा जाल्यार हांव बरी सुवात. भावार्थ म्हणजे तें ना देवाच्या उतरांतय हांव पाड सुवात जावं परत ती कडपी सुवात वा मेरे सुवात वा कांट्या जडकुटा ती सुवात. ती हांव कसली सुवात जावन आसा ताचेर होंदून आसा. उतरांचो आभाव न्ही वा उतरांतय कांयच उणें पडना देवाच्या उणें पडून म्हजें तें आसा. जर तर हांव तें भावार्थान स्विकार करता तें उतार कार्यरुपाक आयिल्लें हांव पळयतां. साबार थोड्या वर्सां पयलें मोगाच्या भाव भयणीनो म्हाका एक सवाल उदेल्लें. जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताणें हर एकल्यांक तांचो भावार्थ पळोवन गूण केले. हर एकल्याक ताणें गूण केलें. अशें गूण केलें की एक फावटी गूण जाल्लो परत जेजू लागीं येवना. जेजू आदल्या फावटी तुवें म्हाका गूण केल्लें आतां परतून हांव पिडेन पडला. एकलो ताजें तें येवना. आतां वस्तू जेजू खंय गेला म्हणलें सवाल म्हाकाय उदेलें. आनी देवाचें उतर आयकत आसतना कोणी देवाचें उतर दिता आसतना पवित्र पुस्तकांत आसलें तें उतर ताणें थंयसर सांगलें. पेद्रूचें पयलें पत्र 2 अध्याय 26 वळेर अशें म्हणटा जेजू क्रिस्ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात म्हणून. तक्षण ताका म्हाका तितलें समजून जाल्यार मुखार वतना परत तें आयकत आसतना म्हाका कळ्ळें हांवें आशेल्लें कितें जवाब खंयचे सवाल म्हज्या मतीन दसतेलें त्या सवालाक देवान म्हाका सारकी जाप दिली. आनी ती जाप देवाच्या उतरांत वा देवान ओंपल्या त्या बियाळांत आसली ती हांवें कितें म्हजें तें हांवें तें किर्लोत घालूं ना वा त्या उतार तें बियाळो म्हाका म्हज्या निर्लक्ष्य वरवीं म्हाका मेळोंक नासलो आतां मेळ्ळो म्हूण म्हाका भोगलें. आनी मोगाच्या भाव भयणीनो कितलें एक व्हड अदीक उतार. आतां म्हाका कळ्ळें जेजू गायल्लो म्हाका गूण करूंक. आतां म्हाका कळ्ळें तो गायल्लो मनीस जाल्या हर एकल्या पासत ताका गूण करूंक. तो गायल्लो मनशा कुळाच्या सोडवणे पासत. जर हांव जेजू कशें तूं 2000 वर्सां आदी ह्या संवसारांत आसलोय त्याच प्रमाणे आतां ये कुडी आत्म्याच्या रुपान आनी म्हाका गूण कर म्हूण हांव सांगता जाल्यार हांव म्हाकाच फटयतां. जेजू म्हणटा तशें न्ही हांवें तुका कितें वखद जाय तें हांवें दिवंक जालां. खंयचेंय तें जावं शारिरीक पिडा मानसीक पिडा आत्म्याची पिडा दुबावाची पिडा फितीसपणाची पिडा भियाची पिडा वा आकांताची पिडा खंतीची पिडा वा शिरापाचेर असले चिंता शिराप म्हजेर आसा म्हणून असले दुबाव असले सक्कट पिड्यांतलें तुका जेजून ताच्या गाया वरवीं गूण केला. आनी हे सत मानून घेतलो मोगाच्या भावा भयणीनो तो असो गूण जालो गी असो गूण जाता गी तो कशें जेजून गूण केल्ले व्यक्ती परत ताचे लागीं येवनात जेजू म्हाका परतून ती पिडा आयली म्हूण त्याच प्रमाणे म्हजें तें घटशांत कांयच दुबाव ना. तर जेजू आतां कित्याक तशें करिना म्हणलें सवाल म्हाका उदेल्ले वेळार सारकी जाप जेजू म्हणटा तुका हांवें म्हज्या गाया वरवीं गूण केला. गाया वरवीं हांव देखून गायल्लो. कितले गाय न्ही मोगाच्या भावा भयणीन जेजूचेर जाल्ले 5 गाय लेक मीत नातले गाय ताच्या कुडीर जाले मेजूंक आसाद एकलो पळयल्लो म्हणटा
ताका खंयच्या मनजाती ह्या कुर्सार रोवंक कळयला म्हळ्यार तो मनीस म्हूण सांगू की 6 दिनांतले उजव्या आनी दाव्या कुशीचो सोर म्हाका दिसता ते मनशां बरें दिसतले पूण जेजू दिसानातलो कित्याक मनीस जाल्ले हर एकल्या पासत ताणें गायेचें आसलें आनी देवाचें उतर अशेंय म्हणटा ताणें ताच्या जिवाचेर कोणाकच अधिकार नासलो ताणेंच ताका ओपोवन दिलो कुर्सांक कित्याक तें ताका अशें तो जाणा आसलो गे ह्या वरवीं मात्र हांवें मनशाकुळाची सोडवण करूंक सादी म्हणून देखून जेजू म्हणल्यार शब्दसो अर्थ मोगाच्या भाव भयणीनो सोडवणदार आमकां पातकांतलें सोडयतलो देखून गाब्रिएल बडवो जुजयक म्हणटा तूं बरी तुजी पत्नीन म्हूण घेवंक भियेनाका ती एक पुताक प्रसूत जातली पवित्र आत्मे वरवीं ती गर्भेर जातली जेजू म्हूण ताका नांव दवरूंक जाय आनी जेजू म्हणल्यार शब्दसो अर्थ कितें आमकां आमच्या पातकांतलें सोडयतलो म्हळ्यार पातकांतलें पिडे शिडेंतलें सगळ्यांतलें कितें वायट आसा कितें खोटेपण आसा कितें सैतान आमकां ताच्या बंद पासून दवरूंक आशेता देवाची भुरगीं जाल्ल्यांक कितें सोबाना तें आमचें तांव सक्कट खाण उडोवच्याक तो कुर्सार ताणें आपणाच्या जिवाचें बलिदान भेटयल्लें जावन आसा आनी ताच्या गाया वरीत आमकां ताणें गूण केल्लें जावन आसा हें जावन आसा 2000 वर्सां आदीं जेजून आमकां दिल्लें वोकात कित्याक पातका वरवीं मरण आयलें खोटेपण आयलें सैतान जिखलो म्हूण बगलें जाल्यार मोगाच्या भावा भयणीनो परनेसल्ल्यांत जेजू आयिल्ल्या वेळार सक्कड सारकें जालें देखून जो वांजेल 19व्या वर्सवार 30वे वळेर म्हणटा जेजू कुर्सातावन संपदलें ह्या एका उतरांचेर वर्सां घटलें उलयत पूण आतां हे उतार भावार्थ म्हणलें उतार दिता आसतना म्हाका ते उडासाक येता कित्याक देवाचे उतार अशें गी एक घेतल्या वेळार ताका आनी एक लागूनच येता कित्याक ते सक्कड एकामेकाक थाळ पडचें वा एकामेका बरें कनेक्शन आसा त्या उतरांत हांव देखून एका तावन एकाक आमी वेता पूण एक उतार घेवन वर्सां घटलें जरयत मोगाच्या भावा भयणीनो चिंती नाकात भावार्थ म्हळ्यार कितें एक मुक्काल घंट्यान अर्ध्या घंट्यान उलोवन सोंपयत म्हणून एका वर्सान उलोवन सोंपयत म्हणून जायना कित्याक हें देवाचें उतार भावार्थ म्हळ्यार आमी देवा ते दवरलो भावार्थ म्हणटा आसतना त्या संगती विशयांत कोणेय थोड्या घडयेन उलोवंक सादी जायना पूण थोड्या घडयेन आमी उलयल्लें उपरांत आमी नियाळ केलो जाल्यार ताचें सविस्तार विश्लेशण वा सविस्तार रितीन तें देव आमकां समजशें करता कित्याक देखून जेजू म्हणटा सर्गींचें राज म्हळ्यार सासवाच्या बिया बरी कण ल्हान कण उपरांत अंतराळाची सुकणी येवन तांतूं गोंठेर बांदतात गे देवाच्या उतरांचेर तुका आबेरूस आयली गे एक ल्हान मट्टार आयली गे उपरांत ती आबेरूस सडटा आनीक देवाचे उतार वाशया नियाळया ताचो गौण अर्थ समजया म्हूण तुका भोगता त्या दळा तुका कशें तें सासवाचो कण अंतराळाच्या सुकण्यांनी गोंठ्यार बांदतात आसलें जड जावन परिवर्तीत जाता गे त्याच प्रमाणे देवाचे उतार कित्याक आमी एक बी पळयता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमी विचारयेत एक सासवाचें कण तुमच्या मुखार दवरलें नाका व्हडलो नारळ ताडया आमी एक नारळ तुज्या मुखार हाडून हांवें विचारलें जाल्यार कितें दिसता एकलो म्हणटा म्हाका नारळ दिसता एकलो म्हणटा म्हाका ताचे भितर कातो दिसता म्हणून आनी एकलो म्हणत म्हाका नारळ दिसता कातो दिसता कट्टी दिसता म्हणत आनी एकलो म्हणत म्हाका नारळ दिसता कातो दिसता कट्टी दिसता ताचे भितर असो नारळ दिसता आनी एकलो म्हणटा म्हाका सण्ण दिसता कातो दिसता कट्टी दिसता नारळ दिसता ताचे भितर असलें उदक म्हाका दिसता आनी एकलो म्हणटा म्हाका हे सखडी दिसता आनी तांतूं असलो कोंब म्हणजे एक जड आयिल्लें म्हाका दिसता आनी एकलो म्हणटा हे वो नाल्ल व्हडलो माड जाल्लो म्हाका दिसता आनी त्या माडार जायतीं मोडलां आनी पिचंत्र्यो आनी कितें बोंडे नाल्ल आनी कितें म्हाका सखडी दिसतात वा अशें आमकां मोगाच्या भाव भयणीनो एक देवाचें उतार अशें पळयता आसतना हें कालें एक उतार कालें करूंक शकत म्हूण म्हाका बगूंक बरो एक नाल्लान ते इतल्यो संगती आसात जाल्यार आनीक जायत्यो आसात आमकां कळीत आसा एकलो एक सारोण करूंक पुरो वळणांत आनी एकले मोडाल वळण माटो घालूंक पुरो आनी एकलो उजो करूंक वापरूंक पुरो कितलेशा रितीन एक माडात आमी ताचो प्रयोग उपयोग करता थर मोगाच्या भावा भयणीन एक ल्हानसो नाल्ल एक ल्हानशें बियाळो इतलें करूंक शकता म्हणून संवसाराच्या बियाळाचो दाखलो घेवन जेजू आमकां लिसांव शिकयता जाल्यार देवाचें उतार बी जाल्यार थंय बी कितें करूंक शकना हांवें ह्या विशयान चिंतलां गे आज आमी चिंतया देवाचें उतार हांवें साबार फावटी वाचलें साबार फावटी आयकलें पूण तें कितें तातूंत गूण अर्थ आसा हें कितें म्हणून नियाळूंक वचोना नियाळ दिल्ल्या वेळार आयकूंक वचोना आयकलें एका कानांत आयकलें एका कानांत सोडलें देखून फळ दिवना उतरांत फळ आसा हांवें तें घेवना देखून उतरांत फळ आसलो म्हजो
तो हांवें पळयलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो भावार्थान हांवें सत म्हूण तें मानून घेजय. हे उतार कितें सांगता तें जालांच म्हूण हांव मानून घेता आनी म्हज्या जिवितांत तें उतार हांव कार्याक येवंक तें हांव बियाळोतो काली करता वापरता आनी खंडीत जावन तांतू फळ आयिल्लें म्हाका पळोवंक मेळटा. तर मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचें उतार जिवें क्रियात्मक आनी खरें जावन आसा. ह्या उतरान आमी जर तर आमचो वेळ करतलो, ह्या उतरां खातीर आमी वेळ करचो न्हू, ते उतार आमी नियाळले आनी तांतू आसले जीव आमचो करूंक आमी आशा दाखयली जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी कितेंय व्हड करचें म्हणना, कित्याक देव करता. एक मेळट आंतूय म्हाका देवा तुज्या उतरांचो अर्थ समजोवंक गुणायन समजोवंक मन आसा म्हाका तो अर्थ तुवें समजशें केल्ल्याक समजशें कर म्हणचे प्रा समजशें केल्ल्याक कित्याक तुका आशा आसा म्हणटाना ती आशा देवान बागयलीच म्हूण मानून घे. केल्ल्याक अर्थ म्हाका समजशें केल्ल्याक हांव तुका अर्गां दिता म्हूण आनी उपरांत तें उतार नियाळूंक वच. पळय तुका कशें तें उतार कित्याक तुजी आशा जेजू म्हणटा तान येयल्यानो म्हजे सरशी येया आनी भुकेल्ल्यानो म्हजे सरशी येया हांव तुमकां दिता. ते उदक पियेल्ल्याक ताका तान लागची ना हांव दिता. समार्याचे स्त्रीक तेंच सांगलें. जेजून ताचें उतार म्हणलें उदक वा उतार म्हणलें तो जिवीत दिवचें उदक ताका दिल्ल्या वेळार ती दादोशी जाली. तूं जेजू म्हणटा ह्या बारीचें उदक पियेल्लो परतून ताण येता, हांवें दिल्लें उदक पियेल्लो परतून ताण येवचो ना, परतून भुकेवचो ना, म्हजे सशी येता तो परतून भुकेवचो ना. म्हळ्यार जेजू आमच्या आत्म्याची तान आत्म्याची भूक थांबयता. कित्याक आमचें तें आत्मो आसा, आमी देवाची रचना जावन आसात. मोगाच्या भाव भयणीनो उत्पत्ती पुस्तकान देवान आमकां आपल्या सारक्याचो स्वरुपा सुकन रचली, दादलो आनी स्त्री करून रचली आनी केदळा जेजूक आमी सतमानलो. जो हांव सुवांजेल पयलो अध्याय 12 वाक्य सांगता. आमी जेजूक सतमानलेल्या वेळार कोणें जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरलो की तांकां देवाची भुरगीं जावचे हक्क मेळ्ळे. आमकां हक्क हर एकल्याक मेळ्ळा जेजूच्या नांवाचेर विश्वास दवरल्या वरवीं. ताच्या वट्टूक जबाबदारी आसा. हांव भारत असो म्हाका पुरा हक्क जायचे, जबाबदारी पाळूंक जायना म्हळ्यार जाता गे जायना. हक्क म्हणटना जबाबदारी ती ल्हान जावं व्हड जावं ती हांवें पाळूंक आसा. म्हणजे देवान म्हाका कसली जबाबदारी दिला ती हांवें पाळूंक आसा. प्रत्येक तराल आमकां दिल्लें वर्तें मिसांव जेजून सुवार्ता परगट करचें. कित्याक तुका मेळ्ळ्या ती परगट कर. जेजू म्हणटा हांवें तुमकां नेमल्यांत भायर वचून फळ दिवचें, उरचें तसलें फळ दिवचें, एकल्याक देवाची वळख दिवन तसो आत्मो सलवार करचें हें मिसांव देवान आमकां दिलां. म्हणटा आसतना हें जावन आसा उरचें तसलें फळ. अशें म्हणटा आसतना संवसारी चिंतपांतच संवसाराच्या उतरांनीच आमी बुडोवन आसल्यार आमी कडपार पडलेल्या बिया बरी आमी जावन आनी कांटे झडकुडा मदें पडलेल्या बिया बरी जावन मेरेन पडलेल्या बिया बरी जावन देवाचें उतार आमी कितें आयकलें तें फळ दिवंक आमी अडखळ हाडटा. बघा ताच्या बदलाक आमचें ध्यान आनी मन देवाच्या उतराचेर आमी कंसयलें जाल्यार कशें हांवें वडोवन सांगलें कोरिंथारां बरयलें दुसरो अवस्वर 18वी वळेरींत आमच्या दोळ्यांक दिसता त्या संगतीचेर आमचें ध्यान मन आमी वरिना. बगर अदृश्य वस्तूंचेर दोळ्यांक दिसता तें तात्कालीक, दोळ्यांक दिसना तें सदां काळ बाळटा तसलें. तर सोम्या तूं आसाय जाल्यार म्हाका म्हजे मुखार ये, तूं आसाय जाल्यार म्हज्या कश्टांतलो निवार. अशें न्ही, देवाची परीक्षा आमी करची न्ही. देवा तुवें म्हाका म्हज्या कश्टांतलो निवारल्या खातीर म्हज्या सोडवण्या पासत तुज्या पुता कसो कुर्सार बली भेटयल्ल्या पासत जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्या पासत हांव तुका अर्गां दिता म्हूण पयलीं सांग. उपरांत त्या उतरान आसलो जीव तुजो जामच्यान कांयच दुबावना. पयलें पळयता उपरांत सतमानता जायना. कित्याक तो भावार्थ न्ही मोगा ती संवसाराची रीत. हांव पळयतां उपरांत हांव फाटी येता. जाल्यारय ल्हान ल्हान संगतींनी आमी संवसारान थोडे फावटी मानून घेता. कोणेंय म्हाका म्हळें ये असल्या गांवांक वा असल्या सुवातेक ये, हांव थंयसर तुका राखोन आसा म्हळ्यार आमी थंयसर तुजे फोटो काडून धाड आनी खंडीत म्हणलें म्हाका भास दी अशें म्हणना. आमी वेता. ताणें सांगलां वो म्हाका फटयना. ताणें सांगलां उतरांचेर पातयेवन आनी आमी वेता. तो थंयसर आसलें पळयता. वय सक्कड म्हाका डिटेल दी, तूं थंयसर आसाय म्हूण कशें हांवें पातयेवचें अशें सवाल जालो. एका मनशाचेर थोड्या फावटी आमी भावार्थाक संबंद जाल्ल्या रितीन ल्हानशा रितीन म्हणे आमी तो भावार्थ आमी व्यक्त करचो आसा. तर देव मोगाच्या भाव भयणीनो देवाचे उतार एफेसकारांक बरयल्या पत्रांत सुरवेल्या अध्यायान सांगता संवसाराचे स्थापने आदींच जेजू क्रिस्ता ते देवान आमकां विंचून काडल्यान म्हणून. आमी म्हणटा हांव जल्मल्लो 50 वर्सां आदी म्हजो बर्थडे असल्या दिसा म्हणून, पूण देवाचे उतार म्हणटा संवसाराचे स्थापने आदींच तुमकां जेजू क्रिस्ता ते देवान विंचून काडल्यान. तर केदळा तूं जल्मल्लोय तुका सांगूंक साथ दिना.
तुका सांगूंक साथ दिना. हांव म्हणटा हांव जल्मलो जाल्यार इसवींत अल्या तारीखेर ते संवसारी दृश्टेन, पूण देवाच्या दृश्टेन तूं संवसाराचे स्थापने आदींच तुका देवान विंचून काडला. एफेसकारांक बरयल्या पत्रान पयल्या अध्यायांत आमी वाचता मोगाच्या भाव भयणीनो. आमी थंयसर वाचून पळोवया. म्हजो जल्म केदाळा जाल्लो म्हाकाच सांगूंक जायना, कित्याक देवाक मात तें कळ्ळें. तितलो मोग देवान आमचो केला. आमी चिंता आमी सादारण येवचे जियेवचे मरण पावचे मागीर देवाची खुशी न्ही. देवाची खुशी केदाळे बरी, पूण ती बरी कसली तें बरें म्हळ्यार देवाची खुशी बरी म्हूण सांगूंकचो लाभ तें खंयच्या रितीन ती बरी म्हणलें ह्या संवसारान आसतना हांवें समजूंक आसा. कितें ताणें म्हज्या खातीर केलां करतलो न्ही, येदळूच म्हज्या खातीर ताणें कितें केलां म्हणलें तें मानून घेवन ताका निरंतरी हांव अर्गां दिता जाल्यार देवाचें उतर म्हणटा तुमकांच एक तुमचेंच एक अर्गां बलिदान जावन तुमकांच देवाक समर्पण दिवया. हें बलिदान देवाक मेसवाता. देवा दीस रात म्हाका अर्गां दिल्यार पावना. तितलें म्हज्या खातीर तुवें केलाय, तितलें म्हज्या कुटुंबाच्या सन्यां खातीर तुवें केलाय, तितलें तुवें मनशा कुळा खातीर केलाय. तर देवा कशें हांवें तुका अर्गां दिवन संपोवचें. आजुनी आमकां जायते मागूंक तें दी हें दी म्हणटा अर्गां दिवंक वेळ ना. पूण तसो वेळ मोगाच्या भावा भयणीनो आमी देवाक अर्गां दिवंक वापरलो जाल्यार आमी कितले बागी. त्या वेळार आमकां कसली एक दादोसकाय भोगतली. आमी अर्गां दिवंक जाय. 10 जाण कोडकारां जेजू नितळ केल्ल्या वेळार 9 जाण आयले, सॉरी एकलो आयलो, 9 जाण उरले खंय गेले म्हणालो जेजू. म्हळ्यार वय तुका देवान इतलें बरें केलां आनी तुवें कितें अर्गां दिली. आनी की जेजूक देवाक तूं दी दी म्हणल्या वेळार देव म्हणटा आनी खाले दी जाय तुका हांवें सक्कडी दिवंक जालां. देखून जेजू म्हळें संपदलें. मनशा कुळाच्या सोडवणेचें विसांव संपदलें. आनी की तूं म्हाका जेजू तें कर हें कर तें दी हें दी म्हणटाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी तुज्या खातीर परत हांवें कुसार मरो जाय गी म्हणटा जेजू. कसले जाप आमी दिवयेत मोगाच्या भावा भयणीनो. तर आमी भागी. हे पिडा फिडा ल्हान ल्हान सलवणी संवसारान थोडे कितें की दुबाव हे सक्कड आमच्या दुस्मानांत दुस्मानान खेळसो खेळ जावन आसा. कित्याक ताका आमी देवाची भुरगीं जावन जियोवचें पळोवंक जायना. कित्याक देवाची भुरगीं जावन जियेत आसतना ताच्या कुटुंबांतलो एक सांदो उणो जाता तें ताका जायना. सक्कडांनी ताच्या कुटुंबाचे सांदे जायचे म्हूण ताका आशा. देवान ताका जेजून ताका सोलवणी हाडल्या वय तीच पदवी म्हाकाय ताणें दिल्या. देखून जेजूच्या नांवान हांव तुका फरमायता कसल्यास तुज्या कितें म्हाका बांदपासांत हाडून तूं प्रयत्न करताय जाल्यार त्या कसल्यास बांदपासांत तूं म्हाका हाडूंक तुका पदवी ना. जेजूच्या नांवान हांव तुका फरमायता म्हजे तावन पळोवन वच आनी दर्यांत वचून पड आनी थंयसर कितें हांवें मागलां तें जारयेक आयलां म्हूण हांव मानून घेता. अशें जेजूच्या नांवान आमी हर एका ताळण्याक आनी देवाच्या उतरांचेर आडवेच्या संगतीक आमी धांवणोवंक आसा. कित्याक जेजूच्या नांवाक सकत आसा मोगाच्या भावा भयणीनो. जेजूच्या नांवान हांव फरमायता म्हणून आमी धांवणोवंक आसा. केदाळा मोगाच्या भावा भयणीनो आमच्या जिणेंत येवची खंयची ल्हान व्हड अनवरां धांवणोवंक हांव तूं शिकलो जाल्यार हांव कितलो बागी. देवान आमकां हर एकल्याक आमकां कितें तसली एक पदवी दिल्या. आमी हर एकली देवाची भुरगीं. आमी हर एकली देवाची भुरगीं जाल्ल्या निमती देवाच्या भुरग्यांनी कशें जिये जाय म्हणून आमी समजून घे जाय. हांव एक देवाच्या भुरग्या बरी जिवन आसा गे वा आनी की म्हाका देवान कांय दिवना आनी दी जाय दी देवा म्हूण हांव सांगता गे. तशें सांगता जाल्यार हे चिंता आपो आमी बदली जाय पडटा. देखून हर एक विशय आसचे आमच्या चिंतपांत. आमचे चिंताप आमी बदलिले. संवसारी चिंतपांत हांव न्हू देवाच्या चिंतपाक आमी हाडले. संवसाराच्या उतरांच्या प्रभावांत हांव देवाच्या उतरांच्या प्रभावाक आमी हाडलें जाल्यार आमचें तें बदलावण जाल्ली आमी पळयता. तेन्ना मोगाच्या भावा भयणीनो कसलेंच वारें वादळ आमकां हालोवंक शकना. जेजू म्हणटा कोण म्हजें उतर आयकता आनी पाळटा खडपार घर बांदलेल्या बोदबोन मनशा बरी. उतर आयकता पाळिना रेवेर घर बांदलेल्या बुदवोन मनशा हेड्डा बरी. म्हणजे आमचें जिवीत म्हणलें घर आमी खडपाचेर बद्र बांदी जाय गी. तेन्ना आमी आमचो भावात देवाच्या उतरांचेर आसूंक जाय. जर तर आमी वारें वादळ येता आसतना पडचें आसल्या घर आमचें जिवीत म्हणलें घर बांदी जाय गी. तेन्ना देवाचें उतार आमी ताची बेपारो केल्ल्या वेळार तशें घडटा. तर आमकां कितें जाय. आमी कसल्या वारें वादळाक म्हळ्यार संवसारांत उदेवच्या खंयच्या वारें वादळाक आनी खंयच्याय रितीच्या सन्निवेशी आमच्या जिणेंत येवं दी. हांव हालाना. म्हाका सांबाळलोलो जेजू, म्हाका म्हजे खातीर कुसार बली भेटयल्लो जेजू म्हजे सांगाता आसा. म्हाका रचलोलो देव म्हजे सांगाता आसा आनी पवित्र आत्मा म्हजे थंय आसा. त्रिएक देव म्हजे सांगाता आसा आनी तोच देव म्हजे सांगाता आसतना म्हाका कसलेच वायट सकत म्हजेर जैत व्हरूंक शकना. देखून आमी
सुरवेत सांगलें तुम सोम्या बरोवसो तुम सोम्या भद्र असो रक्षक तूं धैर्य दिवचो जिणयेन झुजांत जैत दिवचो जिणयेन झूज आसा जेजू म्हणटा तुमकां जिणयेंत कश्ट दुख आसतलेंच पूण धैर्य घेया हांवें संवसाराचेर जैत वेला परत हांव तेंचो उगडासा काडटा आनी हांवें संवसाराचेर जैत वेला म्हणून जेजू सांगला जाल्यार ताका पातयल्ल्या वेळार ताच्या उतरांचो अर्थ ताच्या नांवाचो अर्थ कितें म्हणून समजल्ल्या वेळार आमी जैत वेलें कित्याक आमच्या जिणयेंत लारां येवची साहज येतेलींच जेजूच्या गाया वरवीं हांव गूण जाला म्हणून सांगलेल्या व्यक्तीक पिडा येना म्हूण हांव सांगना आयल्यार तो काले म्हणटा जेजू तुज्या गाया वरवीं म्हाका गूण केल्ल्याक हांव अर्गांत पिडा येना म्हूण हांव सांगना ती येवची आनीक तुजो भावार्थ गूण करूंक वय हें उतर खरें म्हणून म्हाका 3 फावटी कळ्ळें तिसऱ्या फावटी हांवें म्हणलें आयिल्लें कितें सोडून हें सकट धांवन गेलें त्या वेळार तुका आनीकलें सांगूंक की धैर्य भोगता त्या खातीर चिंती नाकात देवाच्या उतरांत आसल्यांक कश्ट येना पिडा शिडा येना म्हणून येतलीच येवं दी पूण ताका मारून उडोवचें विधान देवान आमकां शिकयलां आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिवया देवान आमकां अशेंच सोडूना आनी कितें आमकां जाय सक्कट ह्या संवसारांत जियेत आसतनाय आमकां कितें जाय सक्कट ताच्या उतरां मुखांत ताणें दिलां आनी भावार्थान ते उतार आमी आमचें कर्म घेवन त्या उतरांनी असो संदेश खरेपणी आमी मानून घेतले वेळार जें कितें उतार तें सांगता तें आमच्या जिणयेंत खरें जाल्लें आमी पळयता एक भोव सोबीत गीत आसा आमी आयकलां मोगाच्या भावा भयणीनो ते अशें सांगता देवाच्या उतरां वरवीं हांव दादोशी जालो म्हणून आमकां हर एकल्यांक जाय दादोसकाय पूण कशी मेळटा 2 दिसांच्या संतोश दिवच्या संगतीत हांव न्ही देवाच्या उतरांत हांव देखून हें गीत अशें आसा आमी सक्कड आमी आसल्या सुवातेंत हांव गावयात कितें आमकां सगळ्यांक कळीत आसा ये सर्वेस्पोरा सृश्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका ये सर्वेस्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी वर्णू कशी हांव सोबाय तुजी गायता सदा हांव स्तुती तुजी ये सर्वे स्फोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका ये सर्वे स्फोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरान तुज्या हांव दादोशी जालो मोग सोम्या तुजो मीत मेर नासलो उतरान तुज्या हांव दादोशी जालो ये सर्वे स्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका ये सर्वे स्पोरा सृष्टी रचणारा मनशा करणारा महिमानंतोका 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 सर्गींच्या भोव मोगाळा बापा काळजांत हांव तुका मेहरगान येता तुज्या उतरांत आसची ती गुंडाय तुज्या उतरांत आसचो तो जीव तुज्या उतरांत आसची ती सकत तुज्या उतरांत आसचो तो गुंडाय असो अर्थ थोड्या मापानपणी समजूंक नियाळूंक आमकां तुवें अवकाश करून दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता तुजें एक उतार मोगाळा बापा दर्यांत आसलेल्या त्या उदका बरी दर्याच्या वेळेर आसच्या त्या रेवे बरी एका उतराचो अर्थ म्हळ्यार तितलो गूढ अर्थ विशाल सागोरा बरी मेजूंक साद जाल्ल्या त्या रेवेच्या कणा बरी तितल्या गुंडायचो अर्थ तुज्या उतरांक आसा जेन्ना आमी उतार नियाळटा तेन्ना तशी रूस आमकां लागता आनीक नियाळ्या म्हूण भोगता ती रूस आमकां मेळटा आसतना आमी दादोशी जाता देखून तुजें उतार म्हणटा तुमी ताळणेक संपडनाशें कळनासतना मागा म्हळ्यार हेंच तुजें उतार नियाळचें तुका अर्गां दिवचें हें जावन आसा जर तर आमी तें करिना
आमी ताळणेंत पोंडचें सहज जावन आसा. कित्याक तुवें एकी बरें वा एकी वायट दोनांती एक विंचूंक आसा. बरें तूं नियळनातल्या वेळार वायट तें तयार आसा. वायट तूं नियळनासय जाल्यार बरें येवंक तूं अडखळटाय. तर बरें जावन आसचें, जिवें जावन आसचें, जीव दिवचें. तुजें उतर आसता आसतना ह्या उतरांत म्हजें आबेरूस तुवें सोडयल्ल्या खातीर, ह्या उतरांत म्हजो मोग, म्हजो बोवात तुवें सोडयल्ल्या खातीर मोगळो बापा. आनी त्या उतरांनी आपसो जीव म्हजो करून घेवचें भाग म्हाका फाव केल्या खातीर हांव तुका काळजांत अर्घ्यां दितां. अर्घ्यां तुका देवा बापा, अर्घ्यां तुका जेजू क्रिस्ता, अर्घ्यां तुका पवित्र आत्म्या, अर्घ्यां तुका त्रिएक देवा बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान आमेन.